मायभंगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या केटीसी बस स्टँडार कोयराच्यो राशी, लोकांक सोंसचो पडटा त्रास. संबंधीत अधिकाऱ्यांची आडनदर जाल्ल्यान थळावे फुर्योज. बोरी इगर्जे कडेन कितलेशेच दीस जाले टँकर पडला बंद. टँकराचो प्रश्न लावचो तडीक, लोकांचो जीव घालचो न्ही धोक्यांत. थळाव्याचे सरकाराक गाराणे. दवर्ली पंचायतीन पॉवर हाऊसा कुशीचे अतिक्रमण केल्ले बेकायदेशीर फूड कोर्ट गाडे केले नितळ. गाडे काडचे न्ही म्हणून मडगांव पालिकेच्यान दवर्ली सरपंचाक आयलो खंय फोन. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोणाल्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी ही म्हण याद करून दिवपी गजाल सध्या बोरये इगर्जे कडेन घडल्या. या इगर्जी कडल्या रस्त्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले एक व्हडलो टँकर बंद पडला, जाका लागून येरादारीत आडमेळी निर्माण जाल्यात. तशेंच अपघात लेगीत घडल्यात. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी या टँकराचो प्रश्न तडीक लावचो तशेंच लोकांचो जीव धोक्यात घालचो न्ही. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. चर्च आहा चर्चीचे ऑपोजीट आसा की हांगा एक व्हडलो टँकर जो आसा तो बंद पडिल्लो आसा. 8 दीस जाले आतां हो बंद पडून हांगाच आसा. आनी हांगा ट्राफिकाक इतले त्रास जातात सकाळचे तशें सांजचे जे हांगा ट्राफीक जे जाता ट्राफीक जाम जाता आनी लायनी ज्यो आसा त्यो तेवढे आनी थोडे सालोवाक तेवढे इतले लायनी लागतात. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हो जो आसा तो टँकर बेगीन काडचो. आनी आज क्रिसमस आसा आनी क्रिसमसाचे आज हांगा मास आसा तेन्ना लोकांचे हांगा ट्राफीक दवरपाक खूब त्रास जातले. कितें गाडी दवरपाक त्रास जातले रातचे कितें जावपाक शकता. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगाची हो जो टँकर जो आसा बेगीन हांगा काडचो आनी लोकांक हांगा ट्राफीक दवरपाक गाडी दवरपाक दिवच्यो. हांव पयलींचो तेंचो जायते दिसां नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ माय क्रिसमस म्हाका हिंगा सदांच कंजेशन जाता इवनिंग एंड देर आर मेनी एक्सिडेंट्स हॅपनिंग डावन सकला कडेन. कोण कोण आडवता कोण एकमेकाक लागून वाद जाता. सो इवन टुडे आय एम वरीड दॅट इट इज नॉट टेकन. इतले दीस जाले कित्याक पळयना देर इज नो वे ऑफ टोलिंग इट टू सेफ्टी. हांव नोको तरी आसतना आमकां आयज जायते ते त्रास जावपाचे आसा बिकॉज पीपल कम फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस हियर. कितें जाता शिरोडाचो लोक येता रस्त्यार आनी लोतोलींचो लोक येता कित्याक तांकां भितर वचून पडटा ते हिंगा येता. आनी ह्या पासत सगळे हांगासर खूब लोक जाता रातचे मिसाक. तांकां जायती अडचण जावपाचो आहा दिसता म्हाका. आमचे ट्रॅफिक पुलीस आय डोंट नो वाय दे आर नॉट टेकिंग केअर ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. आमी सादे मनीस आमचो सादो लोक their life is put in danger even now. A whole week nobody did anything about this. ह्या पासत हांव एक निशेध ना on the side of ordinary people. Their life should not be put at risk because some other person is in problem. तूं पळय आमचे गेटी मुखारूच ना आमकांय त्रास जाता when people come for celebration. कालूच हाडलें celebration हॉलान Sunday and we could not open the gate because it affects them. जाग्यार सारके त्याच जाग्यार रावल्या. सो ह्या पासत आमकांय अडचण आहा क्रिस्ती विगोर्स कशी चलयतना चर्च but also ordinary pedestrian people going here and there by bikes. Everyone is in danger. म्हाका दिसता बेगीच्या बेगीन वचपाक तो करून खंय तरी व्हरान सारको कर. हिंगा धरून सारकोय करिना कांय करिना जस्ट स्टँडींग देर. I don't know for what blocking everyone. So somehow some solution has to be brought for this congestion created by this. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओंकार देशप्रभू. म्हापशेच्या केटीसी बस स्टँडा वयल्यान प्रवास करपी प्रवाशांक सोऱ्याच्यो बाटल्यो
कोयर आणि मुताचो वास येवकार दिता. सगळ्या चुकीच्या कारणाक लागून कितलेशेच फावट चर्चेत आसून लेगीत या बस स्टँडार अजूनय आड नदर आणि उणाव जाल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. पळयात नितीक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. म्हापशेचो कदंबा बस स्टँड हो फामाद असो बस स्टँड. कितलेशेच लोक बसींतल्यान ह्या बस स्टँडा वयल्यान यो वच करतात. पूण आयज जर आमी ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ह्या बस स्टँडाचेर आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. वयता थंय फक्त घाण पडलेली आसा. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी ही जी घाण आसा ही नितळ करपाक जाय. पूण आयज आमकां ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती एकदम वायट पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच फावटी या बस स्टँडाची इन्स्पेक्शनां जाली, बट जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय ती अजून मेरेन जाल्ली ना. खंय तरी ऑथॉरिटीज ज्यो आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. आयज आमी ह्या बस स्टँडाचेर पळोवपाक शकता दिसा धवळ्या जे भायले लोक आसा ते हांगा पिवपाक बसता आणि खुबशे लोक जे आसा बस स्टँडा वयल्यान यो वच करतात. तशेंच आमी ट्युरिस्टूय ह्या बस स्टँडाचेर बसींतल्यान यो वच करतना आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी संबंधीत यंत्रणा जी आसा ती खंय तरी न्हिदलेली आसा काय, तांकां ह्या बस स्टँडाचे कांयच पडिल्ले ना काय हो प्रश्न हांगा निर्माण जाता. कदंबा हे व्हडले महामंडळ, पूण आयज ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती जर पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की बेगीनच्या बेगीन जाता तितल्या बेगिना ह्या बस स्टँडाचेर जी घाण पातळिल्ली आसा ती बेगीनच्या बेगीन नितळ करपाक जाय. तशेंच जे भायले लोक आसा ते हांगा दिसा धवळ्या पिवपाक बसता तेंचेरूय आयज कारवाय करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या बस स्टँडाचेर आमकां इतली बुरशेपणां पळोवपाक मेळटा ती खंय तरी नितळ करपाची गरज आसा. तशेंच ह्या बस स्टँडाचेर आरटीओ ऑफिस आसा, त्या आरटीओ ऑफिसाची परिस्थिती सुद्धा एकदम घाण आसा आणि ह्या बस स्टँडा भायर आमकां ज्यो पोरण्यो व्हेकल्स आसा त्योय पळोवपाक मेळटा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा येदो व्हडलो हो जो कदंबा फामाद असो बस स्टँड आसा तो खंय तरी बेगीनच्या बेगीन रिपेर आणि नितळ करपाची गरज आसा. आता हांगातले परिस्थिती इतकी आसा, कितकेशे रिपोर्टर येयले, कितकेशे सोशल एक्टिविस्ट येयले आणि व्हिडिओचे वयर व्हिडिओ आणि सोशल एक्टिविस्ट आणि आमचे ते गोवा कॅन म्हणून येयले एक 4-5 महिन्याचे पयलीं तेवूय हे घातलेले तांकां एप्लिकेशन घातलेले की हांगा खूब सारे सुदार जावपाचे आहा. कित्याक हो स्पॉट आहलो आमचो मेन टुरिझम हांगा लोकेट जाता आणि हो म्हणटा आमी म्हापसा बाजार म्हणून सांगता. आता हे खंयचे जंक्शनान म्हापसा बाजार म्हणून हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. कित्याक जाणा आता हे म्हापसा बाजारान रोड पळयात तुमी, एक सारको रोड ना. बसी येतात, बसी वयतात, टॅक्स पे करतात, सर्व्हिस पे करतात, रोडाचे कितें पार्ट जाल्लेलेच ना अजुनूय. सेकंड ओपन बार चालू जाल्लेलो आहा बस स्टँडान ओपन बार म्हणजे कितें लायसन दिल्ले आहा, बस ते कस्टमराक सोरो दियात, बसीच्या फाटल्यान बसात आनी पियात आणि तेच्या फाटल्यान तुमी पळयात ड्रेनेज लायन सगळे ओपन आसा आणि थंय सगळे तुमकां कितें मेळटले ट्युरिस्ट येयले म्हणजे बियराची बाटली, सोऱ्याची बाटली आणि जायते कचरा कितके जाय तितके मेळटले. तेजे आनी मातशे फुडें जर वचत तुमकां मेळटले युरीन करपाचो जागो. आता हे पळय न्यू फाटल्यान म्हाजे फाटल्यान एक न्यू हे बांदलेले आसा, टॉयलेट बांदलेले आसा आणि तेका कितें जालें 10 रुपया घेता, 5 रुपया घेता आणि पब्लीक कितें म्हणटा की आपल्याक ओपन स्पेस जाय आणि सरकाराक पडलेले ना आणि जायते तुमी पळयात थंय कचरा इतके डंप केलेले आसा. आमचे म्युनिसिपालिटी इतके व्हडले व्हडले उलयतात तेंच्या कडेन एक स्टाफ ना येवन हे कचरा काडपाक हांगा म्हापसाचेर. आणि हे पळय ह्या आरटीओचे फुडल्यान सारके एक हे दवरलेले आसा कलेक्शन स्टॉल एक घातलेले आसा, कचरा कलेक्शन स्टॉल म्हणात तुमी ताका. कोण कचरा स्टॉल भितर जायना भायर जातात तेय पळयात तुमी. आणि हे आमचे आसा हे आरटीओ ऑफिस, आरटीओ ऑफिसाची अर्दे परिस्थिती आसा. कोणी सांगतले पळोवन की हो एक स्क्रॅप यार्ड म्हणून. आरटीओ ऑफिस ना, एंट्रन्स पळयात तेजे भायले बिल्डींग पळयात आणि तेजे देगेक पळयात गटर व्हांवता. आता 1 वर्साचे वयर जाले गटर भायर व्हांवता. आणि म्हाजे फाटल्यान पळयात हे आमचो गोंयचो एंटीक पीस, गव्हर्मेंटाची गाडी ही जीप. आता हेका कितकेशे वर्सां जाले, कितकेशे वर्सां जाले, आता हे काडपाचें नांव ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दवर्ली पंचायतीन पॉवर हावसा कुशीक आशिल्ल्या सर्कला कडेन अतिक्रमण केल्ले बेकायदेशीर फूड कोर्ट गाडे नितळ केले. गुमणामल दवर्ली पंचायत जी आसा हेणे
जो एन्क्रोचमेंट रोडा सायडी आसा एज पर पंचायत डायरेक्शनाच्या हेचे खातीर त्यांनी काढले आणि आता तीच जी पॉलिसी आसा ही जी दवरले दिगरपाली ही जी पंचायत आसा हेणी कॉमेस केले कडेन आसा तेणी रस्त्या कुशीक जे गाडी आसात जे ट्रॅफिकेक जाम करताले ट्रॅफिक कंजेक्शन जाताले हेजे खातीर तेणी तांकां काडपाचे स्टार्ट केले कडेन आसा आनी आज सद्याक तेणी जो जर 7 ते 8 गाडी जे आसात हे आता काडपाची स्टार्ट केले कडेन आसा आनी काम चालू आसा। दवल्ली वाठारांत अतिक्रमण गाडे पालिकेन नितळ केले। हे गाडे अपघातांक कारण थारतात। रातचे वेळार येरादारीन थंय आडमेळी येतात। गाडे धन्यांक आदीच गाडे काडपाची सुचोवणी दिल्ली खंय, पूण ती तांणी काडूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन पावल उबारले। गाडे काडटना मडगांव पालिकेचे अभियंतोन फोन करून गाडे काडचे न्हू अशें सांगिल्ले खंय। पालिका अभियंतो बेकायदो व्यवसायांक कसो तेको दिवंक शकता? ताणें आमच्या पंचायत वाठारांत हस्तक्षेप करचो न्हय, दवर्लीच्या सरपंचान शिटकावणी दिल्या। इनलिगल स्ट्रक्चर इनलिगल जे गाडे हांगा पावरो जंक्शनाचेर जाल्ले खूब वर्सांचे आशिल्ले ते आज आमी काडिल्ले आसा। पंचायत बॉडी डिसिजनाक आमी तो डिसिजन घेतले। तशेंच ग्रामसभेक तो विशय खूब वेळा गाजतालो की पावरो जंक्शनाचेर हे इनलिगल गाडे उबे जाल्ले आसा, इनलिगल नुस्तेकार हांगा बसतात आनी ते काडप हे आमचें कर्तव्य आसा, कारण हांगा खुबशे एक्सिडंट ह्या रस्त्यार जातात। तर आमी आज जे इनलिगल 7-8 गाडे आशिल्ले ते काडिल्ले आसात आनी हाजे फुडें जी नुस्तेकार ओपोजीट सायडीन नुस्तेकारू बसतात तांकां आमी सांगिल्लें की हांगचे आमी 4-5 दीस तांकां हांव किंवा डेप्युटी किंवा आमचे पंचायत तांकां सांगिल्लें की हांगचे गाडे काडा तुमी इनलिगल आसा, तर ते कशें आयकुना म्हणून आज आमी पंचायतीन हाजे गाडे काडल्यात। आतां हाजे फुडें दवल्ले भागांत जे इनलिगल स्ट्रक्चर रस्त्यार उबी आसात गाडे आसात ते हाजे फुडें कंटिन्यू काडटले। तशेंच आमकां दुसरो भाग आमचो मिलिटरी कॅम्पाच्या समोर आमची दिगरपाली एरिया लागता, थंय समजा इनलिगल स्ट्रक्चर कितें रस्त्यार आसा ते आमी काडटले। आतां आमी जेन्ना काडपाक गेले तेन्ना म्हाका वायट दिसता की आमच्या दवल्ले भागांत आशिल्ल्या गाड्या खातीर मडगांव नगरपालिकेचो एक म्हाका फोन करता की ते गाडे कित्याक काडटा काय म्हणून, विनय देसाय म्हणून। हांव ताका सांगपाक करता की म्हज्या वॉर्डांत म्हज्या दवल्लेक हांव निवळ करता, ताजेच बरोबर दवल्लेच्या बाउंड्रीच्या बाजूक जे मडगांव ज्युडिशियल लागता थंय बसून निवळ जावचें, कारण ते एक्सिडंटाचो हो झोन जाल्लो आसा, एक मोठें जंक्शन आसा। आमी आतां सीओको लेटर करता की आमच्या दवल्लेच्या सेफ खातीर ते काड। तशेंच तुमी पळयता की एक फ्रूटवालो थंय झेब्रा क्रॉसिंगाचेर बसला, थंय फाल्यां एक्सिडंट झेब्रा क्रॉसिंगान मनशान कशें क्रॉस करप ते आमी तेन्ना विचारले, ते सांगता आमी मडगांव नगरपालिकेन आसा, आमी हांगा लावूं शकतात। हांव मडगांव नगरपालिकेच्या सीओकू आव्हान करता, तशेंच मडगांव नगराध्यक्षाकूय आव्हान करता की आमच्या लोकांच्या सेफा खातीर, कारण म्हजो दवल्लेचो लोक किंवा बाकीचे सावडे ह्या वाठारांतल्यान वता आनी हे मोठे जंक्शन जाल्ले आसा, ह्या जंक्शना वयले गाडे काडचे म्हणून। पळय आमी बॉडीन डिसिजन घेतला जे रोडाक ऑब्स्ट्रॅक्ट करता तांकां काडचे म्हणून। कांय कारणाक लागून जाणू आमचे ग्रामसभा लोकांनी इश्यू केल्लो, ग्रामसभा लोक येवन परत परत गोळ मारताले की रोडार गाडे आसा आनी ते एक्सिडेंटल झोन जाता म्हणून। आमी पळय फाटीं कोविडा टायमार लोकांन रोडार धंदो केल्लो, रोडार पोट भरले, ती सगळीं शॉपां बंद आशिल्ल्या कारणान आमची शेतांतले लोक शेतांतली भाजी काडून रोडार सुद्दां विकून पोट भरिल्लें आहा आनी तशें बारीक बारीक वस्तू रोडार विकून पोट भरिल्लें आहा। ताका लागून कोविड टायमार सगळ्यांनी रोडार पोट भरिल्लें आसा। म्हाका दिसता जे रोडार जे काम कितें धंदो लावन पोट भरता तेमी टायमींग आसपाक जाय, सकाळचे थोडे विकले आनी मागीर परत घरा वचपाक जाय, तर फिक्स गाडो रोडार करचो न्हय, कित्याक फाल्यां रातची गाडयो चलता, एक्सिडेंट जावपाक शकता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। गोंयांत सध्या पर्यटकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा। याच निमतान लोकांची सुरक्षा मुखार दवरून दक्षिण गोंयचे पुलीस आनी मडगांव रेल्वे स्टेशनान मंगारा मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार मॉक ड्रील घडोवन हाडले। लोकांमदी जागृताय घडोवन हाडपाचो हो मॉक ड्रिलाचो मुखेल हेत आसलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसात आनी ह्या मडगांव रेल्वे स्टेशनार आज सावथ गोवाची जी SP आसा सुनीता सावंत आनी कोकण रेल्वेचो SP हरीश मडकयकर
हेणी आज एक मडगांव हांगा रेल्वे स्टेशनाचेर मॉक ड्रील केला आनी ह्या मॉक ड्रिलाक तेणी लोकांक एक मेसेज दिल्ले कडेन आसा की कसली जर कितें हांगा वायट घडणूक घडटा या एबंडंट वस्तू जेन्ना हांगा खंय उरता ताका हात लावचे न्हू ते तुमकां जर कळले कडेन आसा रोखडे तुमी पुलिसय इन्फॉर्म करचे त्याच बरोबर आमी अलर्ट आसतलेच हांगा आमचो स्टाफ जो आसा कोंकण रेल्वेचो जो स्टाफ आसा तो आनी प्लस मडगांव पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ जो आसा हे हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसात आनी हे आतां हांगाच उरतले कसली एबंडंट वस्तू हात लावचे न्हू ते आमकां रोखडे पुलिसेक कळोवचे म्हूण ते सांगले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर फाल्यां क्रिसमस आसा आनी ह्या क्रिसमस आनी रोखडो न्यू इयर जातलो हेजे खातीर जे ट्युरिस्ट जायत जाण हांगा येतात चडांत चड ट्युरिस्ट जे आसा हे रेल्वेन येतात आनी तांकां कसलीय त्रास जावचे न्हू म्हणूनच कोंकण रेल्वेची जे पुलीस आसा मडगांवचे हेणी दखल घेतले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की कसलेय वस्तू एबंडंट वस्तू हात लावचे न्हू त्याच बरोबर कितें जर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा रेल्वेन सुद्दां जर कोणाकय जर अशें कितें उलयतात या कितें हाडटात जाल्यार तेणी आमकां रोखडें इन्फॉर्म करचें आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें ताकी आमी त्या इन्फॉर्मेशनाचें नांव जें आसा हें गुपचूप दवरतले कोणाक कळत दिवपा ना त्याच बरोबर जे लोक हांगा आतां सेलेब्रेट करपाक क्रिसमस आनी न्यू इयर येतात हांकां बरे भशेन करपाक मेळचें आनी त्याच बरोबर हेणी बरो सेलेब्रेट करून आज तशें आपल्या घरा वयचे म्हूण तेणी म्हागले कडेन आसा आयज जे मॉक ड्रील आसा हे तेणी आज रेल्वे स्टेशनार केले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर हें सगळ्यांक बऱ्या पडटा हें मॉक ड्रील करपाक जाय ताकी आमचे जे पुलीस आसा हे कितले अलर्ट आसात आनी त्याच बरोबर कितली फास्ट काम करूं शकतात हेंय हेजे वयल्यान कळटा म्हणटकीर लोकांनी क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक दिवपाची गरज ना हें तर आज मॉक ड्रिला वयल्यान कळले कडेन आसा म्हणूनच मागता की बरे भशेन क्रिसमस आनी न्यू इयर सेलेब्रेट करचो आनी सगळे लोकांक हांगा जे येतात तेणी आपल्या गांवांक बरे भशेन वयचे म्हणून आज तेणी म्हागले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आनी भक्ती पै बाळगी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाल्यां नाताळ. सगळे कडेन नाताळाची उमेद दिश्टी पडटा. नावेली अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चीत माणकुल्यांच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. पळयात नावेली नाताळाच्या रंगात रंगिल्लो नावेली वाठार. नाताळाच्या समयार नाताळाची तयारी कशी सगळ्या ह्या लोकांक जी हांगासर येतात तांकां ही नाताळांची गायनां करून आमची खुशालकाय वांटूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. ह्या सांजेच्या वेळार आमी ही जेजूची नाताळाची जी गायनां आसात ती करून आमी खुशालकाय वांटूंक वावुरतात आनी आमची भुरगीं तांणी ह्या गायनाची तयारी केल्या आनी ही खुशालकाय सगळ्या गरिबां सगळें सगळ्या जी दुकान आसात तांचे सगळें वांटूंक वावुरतात. This is the franchisee Charlie Hathi and Wonder Offers, which is recently opened in October. So we serve varieties of chaats like pani puris, bhel, pizza on naan,
तंदुरीचे चाट बास्केट्स, वडा पाव, छोले नान, momos, pasta, you name it and we have it. And in Wonder Waffles we have pancakes, waffles, bubble tea, boba, fresh smoothie bowls, fresh bowls. So you will get everything under one roof. तसो ब्रँड आसा लियाड, हांव कॅन्डल्स करता, रेझन आर्ट करता, मागीर म्हाजे कडेन क्रिसमस ट्रिया घालपाचे ऑर्नमेंट्स आसा, कॅन्डल्स आसा क्रिसमस थिमाची, हॅम्पर्स आसा, हँड एम्ब्रॉयडर्ड बेडशीट आसा. हांव जें कितें करता तें म्हणजे हातीन करता. सो तुमी हांगा झू आनी जेन्ट्स चारचे हाती कडेन तुमी येवचे खरेदी कर. 4 आयतार गेल्ले क्रिस्त तेण्याचे परबेक आमची तयारी केल्या आनी जायत्या जाग्यांनी जायत्या इगोजांनी 4 वात्यो आमी पेटयल्यात आनी आयज ती 5वी वात उजवाडाची वात. आयज ही परब उजवाडाची परब. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो कित्याक आमच्या मोगा पासून. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. बुधवारा मेरेन कुपांनी भरिल्ले मळब दिश्टी पडटले. सप्तकाच्या शेवटाक उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा, जाल्यार चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. बुधवारा चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी रातच्या वेळार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस असो अदमास काडला. सकाळी आणि सांज वेळार धुके पडपाची शक्यताय आसा, जाका लागून प्रवाशांक त्रास जावंक शकता. ह्या काळांत प्रवाशांनी खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. तशेंच धुके कुरकुरीत थंडसाण हाडटली. ह्या सप्तकांत थंड आनी सुखद हवामानाची मजा घेतना हायड्रेटेड रावपाक विसरूं नाकात. फुडल्या 5 दिसांत तापमान उणें. फुडले 2 दीस कांय प्रमाणान ढगाळ वातावरण. बुधवारचे तापमान 31 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा फांतोडेर धुके, येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयच्यो गोवा 365च्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.